नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। घर मोडून उडयल्ल्यान शिवोलची संगीता साळगांवकर जाल्या बेघर प्रकाराची दखल घेवन सरकारान न्याय मेळोवन दिवपाची जावयांची मागणी। काजू महोत्सव 2024च्या दुसऱ्या पर्वाक जाली सुरवात। गोयच्या हुर्राकाक फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर मेळटले जीआय मानांकन। श्री लयराई देवीची जात्रा प्लास्टिक मुक्त करपाक सरकारी शाळे वतीन अभियान सुरू। जात्रेक कापडी पोतयांचो करचो वापर, विद्यार्थ्यांचे आवाहन। वाळपय पुलीस क्वार्टर्सान रावपी कामगारांचो जीव आसा धोक्यांत। आदले पुलीस क्वार्टर्स कोसळपाची शक्यताय, थळाव्यांनी उक्तायली खंत। सोरो धोरण प्रकरणात बंदखणीत आशिल्ले केजरीवालाक 1 जून मेरेन अंतरीम जामीन। आणि गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळा सयत पावसाची शक्यताय। आता पळयात खबरो विस्तारांत। काजू महोत्सव 2024च्या दुसऱ्या पर्वाक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी या महोत्सवाचे उक्तावण जाले। काजू हे गोयचे प्रतीक जावन आसा आणि काजूंक जीआय मानांकन मेळप गरजेचे आशिल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडेन ह्या वेळार सांगले। हांव मागता सगळ्यां लागीं की आजचो हो जो काजूचो फेस्त जो आसा तो फक्त शहरी भागांत पुरतो न उरता आसतना ग्रामीण भागांतल्या त्या माझ्या शेतकऱ्या कडेन, त्या काजूकारा कडेन तांकां फायदो जावपाची गरज आसा। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काही गोष्टी उपाय किंवा आमी योजना राबोवपाची गरज आसा आनी ते राबयतले अशी आस्त बाळगिता। रोखडोच आता जीआय टॅग आसा तो आमचे पळय हुर्राक जाले, ताजे बरोबर आमचो जो नट आसा दॅट इज ऑलमोस्ट जीआय टॅग आणि द फ्रूट ऑल्सो इज गेटिंग जीआय टॅग आणि हुर्राक इज ऑल्सो इन द प्रोसेस। म्हाका दिसता रोखडेच हे कशें मेळ्ळा तशें हाकाय बी जीआय टॅग मेळटले। गोयच्या हुर्राकाक फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर जीआय मानांकन मेळटलो, जेणे करून हुर्राकाच्या व्यवसायात वाड जातली, अशी माहिती रान विकास महामंडळाची अध्यक्ष आणि पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे हिणें दिल्या। या पयलीं गोयच्या फेणी आणि काजूक जीआय मानांकन फावो जाला, अशें तिणें ह्या वेळार सांगलें। 7 we have to come at least to 3. How will that happen? When our production will improve? When right now it's 450, 460 per kilo per hectare. When we raise and come to the national level of 750 or whatever, then our ranking will improve. Then we'll be able to market more, produce more, export more. Feni industry will improve. When Feni starts getting exported to the world market, new policies are formed. So this awareness about this and about this fruit, that there is something called Feni which nobody knew till. They used to call it the poor man's drink, country-made liquor, which is a heritage drink right now. But now it's being called a heritage drink. It's got GI tag. So no state can make it, or no country in the world can make Feni or this. So we are the only state actually which uses the whole fruit. The mutte आम्ही वापरतात ड्रिंक बनवपाक आणि आम्ही नट वापरतात काजू म्हणून सेल करपाक, which is world famous a Goan brand. No other country knows or state knows to make Feni. Even if they make, they can't sell it as Feni. Yes, it is. The process is on. Like how we were promoting, trying to get GI, but this GI tag was a long time back. It happened. Then last 2 years I was pursuing, and then finally we got it's on track. The nut is getting GI tag. The fruit is on the way to get GI tag, and soon Hurak also proposal has been put, and I'm sure we have been pursuing about it to see that Hurak also gets GI tag, because we don't want any other state to get that name Hurak. Hurak is associated with Goa, and Feni is associated with Goa, and amcho kazu जे आमचे मुट्टे आणि नट आसा, they are only for Goans. This size of nuts you don't go and get anywhere. And we have to see that when we are planting a new production also,
like GFTC, we are planting original what we had got years back. We are making now our own seedlings, we are making our own saplings, pruning our own things, and we are selling original. So we don't go get the Venguda variety. श्री लयराई देवीची जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावची म्हणून शिरगावचे सरकारी शाळेन सुरू केल्ले अभियान तुस्त करपा सारखें आसा अशें टीव्ही सिरियल अभिनेत्री तन्वी मुंडली हांणी म्हणून सगळ्यांनी जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावचे खातीर सहकार्य करचें असो उलो मारला. शिरगांवची जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावची म्हणून फाटले सुमार 6 वर्सांच्यान शिरगांवचे सरकारी शाळे वतीन प्लास्टिक विरोधात जागृती करतात. हाच्या पयलीं जात्रेच्या आदल्या दिसा शाळेची भुरगीं शिरगांवां जागृती रॅली काडून फेरयेंतल्या दुकानदारांक कागदी पोतयो वाडटाल्यो. अंदू शाळेन कापडी पोतयो चडशा जाणांक घरा पावयल्यात. जात्रेक येतना ह्यो पोतयो घेवन येवच्यो असो उलो विद्यार्थी तशेंच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारला. नमस्कार. सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव डिसोली गोवा या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न केले. मी तन्वी मुंडले आपण सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते की दिनांक 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेला येताना ह्या अशा पद्धतीच्या कापडी पिशव्या घेऊन या. स्वच्छ भारत अभियान उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी या छोट्या छोट्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या या प्रयत्नात सक्रिय सहभागी व्हा. प्राथमिक विद्यालय शिरगाव डिसोली गोवा या शाळेचे मी विद्यार्थी आहे. प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली आम्ही 6 वर्ष प्रयत्न केली आहेत. मी दुर्वा नारायण कोटणकर तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करते की पर्यावरण रक्षणासाठी येत्या 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेत येताना या अशा कापडी पिशवी घेऊन या. चला, स्वच्छ भारत उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आम्ही केलेल्या प्रयत्नाला सक्रिय सहभागी व्हा. लक्ष्मी नारायण कोटणकर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव या शाळेची SMC अध्यक्ष. आम्ही आता जात्रा आमची म्हणून आम्ही सगळ्यांका कापडी पिशवी दिल्या. त्यांना कोणाक आम्ही पोस्ट केला, त्यांच्यापर्यंत पावला. त्यांना आम्ही आवाहन करता की येताना हे त्यांच्यानी पिशवे येवपाचे घेऊन येवपाचे जात्रेक. धन्यवाद. पण ह्या तो पिशव्यो तुमकां ज्यो कापडी दिल्यात त्यो कोणी दिल्या? ते आमकां दिल्या ते बॉम्बेसून उषा भातखंडे ह्या एके बायलेन आमकां ते शिवून दिल्या. म्हणून हांव तेंचे मनापासून आभार मानता की तिने आमकां हे दिल्या आनी आमी ते सगळ्यांक पर्यंत पावयल्या. धन्यवाद. आता 3ऱ्या वर्सा जे आसा ते आमी ठरयलेलें आसा की प्लास्टीक मुक्त करून जी गार्बेज जी आसा ती गार्बेज कमी करपाचो. ताका लागून गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल शिरगांव हेंच्यांनी तेजे खूब प्रमोशन्स केलेले आसा. सो ताका लागून ह्या जात्रेच्या ठिकाणाचेर सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी प्लास्टीक एवॉयड करपाची, प्लास्टीक मुक्त जात्रा करपाचे आमी ध्यास घेवया. जितली शक्य आसा तुमकां त्या प्रमाणे प्लास्टीक आमी वापरपाचो बंद करया, जेणे करून देवस्थानाचेर गार्बेज कंट्रोल करपाक लागून खूब आपली मदत जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वाळपय वाठारांत नवी बाग बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. हे बागेचे काम करपी कामगारांक आदल्या पुलीस क्वॉर्टर्सांत रावपाक मान्यताय दिल्या. पूण सध्या ह्या क्वॉर्टर्साची अवतिकाय जाल्ली आसा. तशेंच ते केन्नाय कोसळपाच्या वाटेर आसा. देखून कांय वर्सां पयलीं ह्या क्वॉर्टर्सांत रावपी पुलीस कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत केल्लें. पूण सध्या हे इमारतींत बागेचे काम करपी कामगार रावतात. देखून खंयची वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला. ताका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या आमी वाळपय म्युनिसिपल पोलीस क्वॉर्टर्स हांगासर आसा. ही जी चाळी आसा ही पोलीस कर्मचारी हांगासर पयलीं रावताले. पूण गेल्या 10 वर्सांच्यान जेन्ना ती कर्मचारी आसले ते कर्मचारींक हांगा बिल्डींग जुनी जाल्या ताका लागून ताका शिफ्ट केले. ही बिल्डींग आसा ती सद्या जुनी जाल्ली आसा आनी जो वयलो मदलो आसा ते हातूंत छप्पर आसा ते सगळे कोसळ्ळेले आसा. तशी भिंत आसा ती सुद्दां कोसळ्ळेली. आमी हांगा पळोवंक शकता की हांगासर सगळीं झाडां झुडपां सगळीं वाडलेली आसा आनी वयलो जो मदलो आसा ते चडसो कोसळ्ळेलो आसा. आनी ही जी बिल्डींग आसा ती केन्ना जमिनीर जावं शकता. मात हांगासर सायडीकच ते गार्डनाचें काम सुरू आसा आनी जे परप्रांतीय कामगार आसा ते कामगार थंय काम करतात. मात हांगासर हे लागीं आसल्या कारणान ते कामगार सद्या हांगासर तेंचो वास्तव आसा. ह्यो जो कंट्रॅक्टर आहा ते कंट्रॅक्टरान ताका हांगासर दवरला अशी म्हायती आसा. ताका लागून जर हांगासर ही बिल्डींग कोसळ्ळी जाल्यार जर ही जिवीत हानी जाली जाल्यार हेजो
हेजी जबाबदारी कोण घेतलो हो प्रश्न आसा. कित्याक तर ही बिल्डींग एकदम जुनी जाला आनी ह्या हांगासर कोणूच रावना आनी ह्या कामगारांक हांगासर कित्याक दवरला. तर ही बिल्डींग आहा ती मेन रस्त्यार आसा आनी जर ही कोसळ्ळी सुद्दां जाल्यार हांगासर रस्त्यार कोण गाडयो वयता तांकां सुद्दां ते नुकसाण जावंक शकता. तशेंच आतां सद्या पावसाचो सिजन आसा आनी बेगिनाच पावस लागतलो आनी जर ती कितें बिल्डींग जर कोसळ्ळी जाल्यार जे कर्मचारी जे हांगासर काम करता परप्रांतीय तांकां जर जिवीत हानी जाली जाल्यार हेजी जबाबदारी कोण घेतलो. ताका लागून जे संबंदीत जे कंडक्टर आसा आनी तेंच्यांनी हांगातले बेगिना बेगीन ही बिल्डींग खाली करपाची अशें लोकांची मागणी आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत. लिकर पॉलिसी प्रकरणात बंदखणीत आशिल्ले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 1 जून मेरेन अंतरीम थाकाय. बेगीन अंतरीम जामीन मेळचो म्हणून तांणी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केल्लो ते प्रमाण तांकां अंतरीम जामीन मंजूर जालो. केजरीवाल हांकां 21 मार्चाक ईडीन अटक केल्ली. गोंयांत 12 आनी 13 मेक वादळा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हे 2 दीस येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला. तशेंच नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या. गोंयच्या हवामान वेधशाळेन एक सर्क्युलर जारी केला. तितून सांगला की 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार ह्या दिसा पुराय गोंयांत वादळा सयत गडगडोन पावस पडटलो अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा. म्हणून 12 आनी 13 तारखेक समुद्र किनारे रावपी जे लोक आसा त्यांनी सादूर जावचे आनी समुद्रान वचचे न्हू. तशेंच मच्छीमार जे आसा जे नुस्तेकार भाव आसा जे समुद्रान नुस्तें मारपाक वता त्यांनी सुद्दां आपलो होडयो किंवा नुस्तें हाडपाक वचचे न्हू, दर्यान वचचे न्हू अशी शिटकावणी दिल्लेली आसा. तशेंच जे पर्यटक सद्या गोंयान आसा आनी जे बिचार वयता मजा मारपाक किंवा मजा करपाक वयतात त्यांनी सुद्दां बिचार वयतना सादूर रावचे आनी उदकान वचचे न्हू, कारण वादळा सयत पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयएमडीन सांगलेलें आसा. 12 आनी 13 मे म्हळ्यार आयतार आनी सोमार हे 2 दीस खूब गरजेची आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या 2 दिसांनी वादळा सकट पावस पडपाची शक्यता आसा अशें आयएमडीन सांगलेलें आसा. म्हणून त्या टीव्ही खातीर हांवें नेक्स्ट धन्यवाद. गोंयांत चोरी जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. सांग्या वाठारांतल्या विठ्ठलाचें देवूळ चोराच्या पंगडान फोडलें. ही घडणूक शुक्रारा रातच्या सुमार 1.5 वरांचेर घडल्या. चोरांनी देवाचे 8 किलोचे ब्रह्मावळ चोरले. हे प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जाल्लें आसा. थळाव्यान बेगोबेग पुलिशेकूय कळीत केलें. उपरांत पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. रातचे 1 नंतर हांव कितें टीव्ही पळयतालो सो म्हाका आवाज आयलो की भायर कसलो कडक म्हणजे मोठ्यानसो आवाज आयलो. हांव तरी असो भायर येवन पळयलें. हांवें पयले 2 जाण कोण तरी म्हाका पयलें पळोवपाक लागले. सो बेगीन परत गेलो, लायट पेटयलें हांवें. लायट पेटयल्यार पयल्यार ते फातर मारपाचें ट्राय करपाक लागले. म्हणजे जो एकटो फाटल्यान व्हायट शर्ट घालून आशिल्लो, एकटो ब्लू शर्ट आशिल्लो, तेणें माथ्यार कितें धरिल्लें. मागीर पत्रे बित्रे कितें चोरून व्हरता काय कितें जालें. तें देवूळ फोडलें बी पयलीं कळुना. आनी मागीर हांवें लायट पेटयतरी म्हाका पयल्यान आनी फास्ट पळोवपाक लागले. तर म्हाका मातसो डावट मारलो आनी कितें जालां तें एक्झॅक्ट म्हाका पयलीं कळुना. मागीर हांवें मातशें फाटल्यान गेलो, पयलें देवळा भायल्यान देवळां पयलें फुडलें दार ओपन आसा आनी तशें तें विंडोंतल्यान पयलें गर्भकुडीचेंय दार ओपन आसा. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की देवळान चोरी जाली म्हणून. मागीर रोखडें हांवें पुलिसांक फोन केलें. पुलीस रोखडे 5-10 मिनटां भितर पावले. मागीर कमिटीचो जे मनीस आसा नारायण मसूकरागेर हांव गेलो की ताका फोन लायतालो. म्हणल्यार फोन ताका लागना जातालो. मागीर नारायण मसूकर घरा कडेन गेलो, ताका सांगलें बाबा अशें जालें म्हणून. तेच्या नंतर सगळे गांवचे भुरगे सगळे एकठांय जाले आनी सगळे आमी सोदले तांकां. पयल्यार तो कितें मेळुना. पयल्या भितर येवन पयल्या प्रभावळ जी आसा व्हडली येदी व्हडली आसा, बरें वेट आसा ताका. सो ती तेणें उबारून व्हेल्या. ताका चांदीचें हें केल्लें आसा. सो ताका सगळी चांदी आसा आनी फाटल्यान लाकडाचें आसा. सो ती वेट खूब अशें दिसता आनी तेणें तें माथ्यार मारून तो तें व्हरतालो. म्हाका दिसलें पत्रे काय कितें व्हरता म्हणून एक्झॅक्ट कळुना. मागीर आतां पुलीस आयले. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जालें स्टार्ट. सो ते लॉक तेणी ते हें केलें. सीसीटीव्हीचेर सगळे रिकॉर्ड जाल्ले आसा. म्हाजे तरी यादीन 2002 बसयल्ली म्हणजे नवो रोत केल्लो तेन्ना ते वांगडा प्रभावळ आनी ते सगळें काम केल्लें. अंदाजे तेन्ना 12-13 किलाची चांदी लागिल्ली. आमी ल्हान तेन्ना म्हळ्यार आमची आतां फाटली कोण कमिटी आशिल्ली तेंचे कडेन आमी इन्क्वायरी केल्या तेन्ना कळ्ळां की ती अशी 13 किलो आसतली. जी वस्त व्हेल्या ती कमीत कमी 5 किलास तरी आसपाक जाय चांदी.
त्या वेळार जर तुमकां आयज ताजो मार्केट कॉस्ट जर म्हाज्या हिशोबान तरी 4 लाख तरी आसतलो. चोरी जाली जवळ जवळ 1.5 सुमार चोरी जाल्या. ते आयल्या 2 जाणां, तेंच्यांनी जवळ जवळ आमच्या मंडपाची गेट पयली तोडल्या, मागीर मेन डोर तेंच्यांनी तोडला आनी मागीर गर्भकूड तोडल्या. आमकां आमचे CCTV फुटेजीचेर हे सगळें कळटा की तेंच्यांनी कशी कितें आयलें तें आनी कशें तेंच्यांनी हें बी मोडलें. ते 2 जाण आशिल्ले, एकट्यान तोंडाक मारलेले आनी एकटो बेश्टो आशिल्लो. तशें आनी ते तशें खंडपेटी फोडपाक किंवा आनी कितें चोरपा सारकें ते प्रयत्न करूं ना. कित्याक गर्भकुडीचे भितर आमचें आनमार आसा, त्या आनमारीन उत्सव मूर्ती आसा, तिजो कॉस्ट जवळ जवळ 8 लाखां चांदीची आसा. त्या भायर देवाचें मुकूट आसा आनमारी भितर, ताणें तशें कांय करपाक गेलें ना. पूण मागीर आमचो देवळा शेजारी आहा दत्तप्रसाद, ताणें म्हाका फोन केलो आनी आमी आयले तेन्ना तो तेच्या फाटल्यान गेल्लो. ताका ते सापडून मागीर पोलीस आयले, तेंच्यांनी हें केलें. आतां CCTVची आमी तांकां फुटेज पोलिसांक दिल्ले. ती विठ्ठल मंदिर जे सांग्यावयलें जे मुख्य मंदिर आसा थंय राती चोरी जाल्ली आसा. देवळाच्या जो प्रभावळ आसा ती चोरयेक गेल्ली आसा. CCTVक जेन्ना आमी पळयले तेन्ना खंय तरी 2 जाण जे चोर आसा ते तोंडाक कपडे बांदून ती प्रभावळ आसा ती काडटा, दारां फोडटा आसतना ती घेवन वयता आसतना दिश्टी पडटा, पूण तोंडा सारकी क्लियर दिसना. आनी ही चोरी जी जाल्ली ते सायडीन एक घर आसा ते दत्तराज म्हणून तेणें एकट्या ते चोरांक पळयलें, पूण खंय तरी तांकां पळयतकीर तेणी तेजेर फातर शेवटपाक सुरवात केली, जेणे तांकां सारकें धरपाक मेळना. पूण मुख्य म्हणल्यार ही चोरी जावचे पयलीं हांगा खंय तरी जे पेट्रोलिंगाक सांगे पोलीस भोंवतात ते हांगा येवन एक फक्त 5 मिनटां रावल्या, थंय फोटो घेतल्या आनी ते वयता आसतनाय दिश्टी पडटा. पूण तेजे नंतर खंय तरी ही चोरी जाल्ली अशें दिसून येता. आतां सद्या जी कमिटी आसा तेणी पोलिसांक फोन करून आपूण पोलिसांनी सगळे आतां जी चवकशी आसा ती करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी जी प्रभावळ आसा चांदीची आसलेली आनी ती 8 किलो अशें तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे आसा आनी तेजी जे प्रायस आसा हो 4 लाख आसा. आनी हेजो जो फुडलो तपास आसा हे सांगे पोलीस करतात. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. कोरगांव कमलेश्वर देवळा मुखार बहार कोरगांवकर हांच्या स्कोडा मोटारीचेर आनी ज्युपिटर दुचाकी गाडयेचेर झाड पडलें. थळाव्यांनी उजो पावलपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन दोनूय गाडयेचेर पडिल्ले झाड कापून कुशीक काडले. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाक जिवीत हानी जावं ना, मात झाड पडिल्ल्यान दोनूय गाडयांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. कारापूर तिस्क सावन कांय अंतराचेर जाल्ल्या अपघातांत कार चालक सुदैवान वाटावलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आंबे घेवपाक राविल्ल्या वॅगनर गाडयेक हाडून दुसरे गाडयेन मोखली आनी रस्त्यार 2 फावट पलटी जावन ही गाडी रस्त्या कुशीक थांबली. कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. ही गाडी आंबे घेवपाक केली. ओके, आंबे घेवपाक करतना तेणी सडनली रिवर्स घेतली. रिवर्स घेतना तो ताका गाडी सुजुकीवालो ताका सडनली एटॅक जालो. हो स्पिडीन एटॅक जालो. तो रिवर्स घेता तो ते जजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल केले. तो आउट ऑफ द बार्किंग पलटी घालून पडलो. कितें जाला कोणाक लागला? नो इंजर्ड, नो बडी इंजर्ड. नो इंजर्ड. रिजन कितें जाता हेजें? रिजन कितें एक्सिडेंट? रिजन म्हणजे ती वाटेक कितें कितें बसतात कोण कोण पोटा पाण्या खातीर ते रावता, तांकां तूं रावता घेवपाक. सो दॅट्स वाय. आनी तुका कांय रिजन ना. 2013तले नरेंद्र दाबोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांकां जन्मठेप जाल्यार सनातनाच्या डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे हांची निर्दोष मुक्तता. तावडे, ॲडव्होकेट पुनाळेकर आणि भावे हांचे निर्दोष मुक्ततेवयल्यान सनातनावेलें निर्दोषत्व सिद्ध जाल्ल्याचे राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो. जन्मठेप फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांची सर्वोच्च न्यायालयात सुटका जातली असो विश्वास राजहंस हांणी उक्तायला. 2013तले नरेंद्र दाबोळकर हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांकां जन्मठेप फावो जाली जाल्यार डॉक्टर वीरेंद्र तावडे, ॲडव्होकेट संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे हांची निर्दोष मुक्तता जाल्या. पुणे खासा कोर्टाच्या ह्या निकाला उपरांत सनातनाचे निर्देशत्व सिद्ध जाल्ल्याचे तांचो राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस उलयलो. जन्मठेप फावो जाल्ले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर हांची सर्वोच्च न्यायालयात सुटका जातली अशें राजहंस म्हणटा. डॉक्टर दाभोळकर हत्या प्रकरणात आज सनातन संस्थेचं निर्दोषत्व सिद्ध झालं आहे आणि न्यायालयाने आज या प्रकरणातला UAPA ॲक्ट गैरलागू आहे असं सांगितलं आहे. एकूणच सनातन संस्थेला गुंतवण्यासाठी या प्रकरणात
UAPA ॲक्ट लावण्यात आला होता आणि सनातन संस्थेला भगवे आतंकवादी ठरवण्याचा दुष्ट प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यासाठी विक्रम भावे या सनातनच्या साधकाला 2 वर्ष कारावासात ठेवण्यात आलं. आज त्याची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर तावडे ज्यांनी सनातनच्या आश्रमात निशुल्क वैद्यकीय सेवा दिली त्यांनाही 8 वर्ष कारावासात ठेवण्यात आलं होतं आरोपी म्हणून. त्यांचीही आज निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मला हाच प्रश्न विचारायचा आहे की ज्या CBIने त्यांना आरोपी म्हणून 8 वर्षाचा तुरुंगवास दिला ते आज आणि ज्यांच्यासाठी पाठपुरावा मास्टरमाइंड म्हणून ठरवलं त्या दाभोळकर परिवार यासाठी कुठेतरी प्रायश्चित्त घेणार आहेत का, आत्मक्लेश करणार आहेत का? हिंदुत्ववाद्यांचे वकील संजीव पुनाळेकर यांना सुद्धा निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. एकूणच हे सगळं प्रकरण बोगस होतं, सनातनला गुंतवण्यासाठी होतं, हिंदुत्ववाद्यांना आतंकवादी ठरवण्यासाठी होतं. शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना सुद्धा या प्रकरणात शिक्षा झाली असली तरी आम्हाला न्यायालयाचा आदर ठेवून मी आज सांगू इच्छितो की त्यांना उच्च न्यायालयात न्याय मिळेल. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचे उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचे पीक आनीक 10% वाडपाकूय शकता. शेतकाऱ्यांच्या मागणेचेर कोड ऑफ कंडक्टा उपरांत काजी वयली आधारभूत किंमत वाडोवपाचेर निर्णय जावंक शकता अशें मत शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हांणी व्यक्त केलां. अंदूच्या वर्सा गोंयांत काजूचे उत्पादन 50% परस उणें जालां. मात फुडले 15 दीस जर पावस पडलो ना जाल्यार काजूचे पीक आनीक 10% वाडूं येता. हवामान बदला खातीर काजूचो हंगाम फुडें गेला. शेतकऱ्यांच्या मागणे वयल्यान काजीची आधारभूत किंमत 200 रुपया प्रति किलो करची अशी काजकारांची मागणी आसा. मात कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सध्या हाचेर निर्णय घेवंक मेळना अशें शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो हाणें व्यक्त केला. काजूचे यील्ड पळय ह्या वर्साक सरासरी आमकां 50% सुमार यील्ड मेळ्ळा. म्हणजे देंवला, कमी जाला कंपेर्ड टू लास्ट इयर. लास्ट 2-3 इयर्स एवरेज काडली जाल्यार आमी. आनीक आतां आनी थोडे उरल्या काजू सोंपूंक ना, डिलेय जाला काजू फ्लावरिंग. सो इन द मंथ ऑफ मे म्हयन्या पासून काजू फुलतात आनी थोडे लोक अजून फुलायताय बी काजू. आतां पावस तरी पडूंक ना आनी थोडे दीस आनी 15 दीस 20 दीस पासून मे म्हयन्या पासून जाल्यार एनादर 5 ते 8% सुद्दां उत्पन्न वाडपाक शकता. कित्याक लोक पुंजायता न्हू, कित्याक लास्ट डिले जाल्ल्या तांगे उत्पन्न अजून चालू आसा थोडे कडेन. सो तशें सिट्युएशन आहा काजूचें सद्याक. Still there is a hope of increase up 50% to another 10% we can say. 8 ते 10% पासून आनी वाडपाचे चान्सीस आसा. अराउंड 60% कडे जातले ऑन एन एवरेज. आणि पण बाकीचे ते कमी जाल्ले जर फार्मर्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन. यील्ड कमी जालें ताजे फार्मर्स आर डेफिनेटली अफेक्टेड. फार्मर्स अफेक्टेड जाले न्हू. मार्केट रेटूय अराउंड 110-112 रुपीज इतलो मार्केट रेट मेळ्ळा बाजारांत. आनीक गव्हर्मेंट सपोर्ट लेस देन लास्ट इयर. बट गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस ऑफ रुपीज 1,150 रुपीज पर kg हो चालू आसा आमचो सपोर्ट प्रायस. आणि कितें आसा तुमकां डिमांड आयला इन्क्रीज करा म्हणून? ना, शेतकऱ्यांचो डिमांड आयला, सोसायटीचे डिमांड आयले आमकां, फार्मर्स सोसायटीचे डिमांड इन्क्रीज करा म्हणून. बट आतां कोड लागलेलो आसा न्हू. सो गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड इन्क्रीज करपाचो वो ना तो. फायनल डिसिजन गव्हर्मेंट घेतलो. बाय वेन इट इज लायकली? ना, आतां आमकां तशें कोड लागला म्हणटकूच आमकां तशें प्रपोजल घालूंकूय मेळना गव्हर्मेंटाक. कोड विड्रॉ जातकच जातलें. बट वी हॅव टू पुट सीजन इज ऑलरेडी ओवर न्हू. गोंयांत फळांच्या झाडां भितर सगळ्यांत चड जमीन काजूच्या लागवडी खाला आसा. गोंयांत 40 ते 50 हजार शेतकार काजीचेर अवलंबून आसात. खूब फार्मर आहा, 40-50 हजार फार्मर्स समोर आसा. ते फार्मर्स खूब आहा. कित्याक कॅज्यू रुरल इकॉनॉमी ऑफ गोंयची पळय गांवगिरी जी इकॉनॉमी आहा, इट डिपेंड्स ऑन कॅज्यू न्हू. चडशे दोंगराची जाता न्हू त्यो. यू गो टू केपें, सांगे, काणकोण, वाळपय. आनीक वाळपय खूब काजू आसा, पेडणे, बिचोली, थ्रू आउट गोवा म्हणटू. So rural economy is depend on cashew. सीनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काजू फाटल्यान गोंयांत आंब्याचें पीक अंदू वर्सा कमी आयलां. हाचें कारण म्हणल्यार हवामान बदल. ताका लागून अंदू वर्सा आंबे बाजारांत उसरा दाखल जाल्ले. तशेंच फुडल्या 8 दिसांत व्हड प्रमाणांत बाजारांत आंबे दाखल जातले अशें गोंय शेती खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सोन सांगले. गोंयांत मानकुराद आंब्यांक चड मागणी. मात अंदू वर्सा काजू फाटल्यान आंब्याचें पीक खूब कमी आयलां. हाचें कारण म्हळ्यार गोंयांत जावपी हवामान बदल. फाटल्या वर्सा पावस खूब उसरा आयलो.
थंडी फुडें गेली. ताचो परिणाम आंब्याच्या चवराचेर जालो. ताका लागून अंदू वर्सा आंब्याचो हंगाम मातसो उसरा सुरू जालो. पूण फुडल्या 8 दिसां भितर बाजारात मोठ्या प्रमाणात आंबे उपलब्ध जातले अशी माहिती शेतकी खात्याचो संचालक नेविल अल्फान्सोन दिली. तरी चालू आसा अंदू तशें पयलीं सांगलां तशें मँगोय सीजन भरपूर लेट आसा अंदू. मँगोय सीजन भरपूर लेट आसा आनी आतांच मानकुराद बी आतां मार्केटांत येवपाक लागल्या आनी एक 7-8 दिसांनी आनीकूय मानकुराद मार्केटांत येतले. मानकुराद दुसरेय आंबे येवपाक लागले जातीचे बी. मोसरादूय आतां सवका येवपाक लागल्या ते म्हणटा लेट वरायटीज. आनीक आफोस आमचे गोंयचे प्लस भायलेय मँगो आतां गोंया येवपाक लागल्यात. काजूकूय मँगोकूय तशें अरावंड 50% प्रोडक्शन कमी आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर मँगोकूय. आनी कारण आमकां दिसता चडशें कारण जें जावंक शकता तें म्हणल्यार क्लायमेट चेंज. नोव्हेंबर आमकां मदें पावस पडलो भरपूर, सो पावसाचें हें जालें. थंडी जी आमकां नोव्हेंबर आमकां डिसेंबर म्हयन्यांत थंडी पडटाली ती थंडीय डिले जाली. डिसेंबराक थंडी येवंक ना, जानेवारी 15-20 तारीख उपरांत थंडी येवपाक लागली. सो ह्यो ज्यो क्लायमेट चेंजीस जाले न्हू ताका लागून आमचे सायंटिस्ट बी आसा ते म्हणटा की बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज प्रोडक्शन इज लेस एंड डिलेड. मार्केटांत पळय आंबो कितलो म्हारग जाला, 1000 प्लस. आतां देंवतलो म्हणटा आतां मार्केटांत पीक सिजन आतां स्टार्ट जावपाक लागला आनी एक 7-8 दिसांनी भरपूर पीक सिजन आसतलें. गोंय आंब्याच्या प्रजाती भितर खूप गिरेस्त आसा, कारण गोंयांत आंब्याच्यो 80 परस चड जाती आसात. हीच गिरेस्तकाय प्रदर्शीत करपा खातीर शेतकी खात्यान 17 आनी 18 मेक पणजेच्या कला अकादमीत मँगो शोचे आयोजन केला, जातून वेगवेगळ्या आंब्याच्यो प्रजाती प्रदर्शीत करतले. तशेंच शेतकाऱ्यां खातीर सर्ती आनी कार्यशाळांचे आयोजन केला म्हूण शेतकी खात्याच्या संचालकाची माहिती. तशेंच आमच्या गोंयांत 84 वरायटीज आयडेंटिफाय केल्या गोंयच्यो वरायटी. कोण कोण खंयच्यान हाडलेल्यो आसतल्यो त्यो, पूण गोंयच्यो वरायटी त्यो आमच्यो ट्रेडिशनल गोवाच्यो हेरिटेज वरायटीज त्यो. तातूंत 84 वरायटीज आयडेंटिफाय केल्या. एक सायंटिस्ट आसलो आमचो PA मॅथ्यू म्हणून फ्रॉम ICR, तो आतां ट्रान्सफर ताणें एक बुकूय काडलो आहा मँगो वरायटीज ऑफ गोवा म्हणून. आनी तातूंत मानकुराद आसा, आफोंस आसा, मोसराद आसा, मोसराद सालसेट, मोसराद बार्देस, मागीर हिलारियो, मागीर कार्दोज मानकुराद, मांगिलार, खूब वरायटीज आसा. पूण आतां वरायटी कमी जावपाक लागल्या. आतां वरायटी कमी जावपाक लागल्या. कित्याक आतां पड कोण आंबे रोयता न्हू ते फर्स्ट प्रिफरन्स तेजे मानकुराद आसता. मागीर कोण कार्दोज मानकुराद रोयता, गोंयची वरायटीज. मागीर तुगेलो मोसराद थोडे रोयतातूय बी कित्याक तांकां लेट मागाद बी करपाक जाय. आनी भायल्यो वरायटी आसा ते मालिका रोयता, रत्ना रोयता, म्हणजे भायल्यो म्हणजे आवटसायड कर्नाटकाच्यो, महाराष्ट्राच्यो वरायटी तेय थोडे प्रमाणात रोयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. On this Mother's Day, Fashion TV Salon giving special offers. Get D10 free on any facial, manicure free on pedicure. Full threading at ₹500 including eyebrows, upper lips, full face and forehead. Also get many more offers at Fashion TV Salon, Margao, Goa. Contact 8625 925 299. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.